Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. बांदोडा ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक कर विरोध केला. सगळे ग्रामस्थांचो जर ऑपोज आसा जाल्यार आमी ग्रामस्था बरोबर आसा. समजा ठराव फाल्यां सरकार मानिना जाल्यार मागीर ग्रामस्थ म्हणटा की समज जर चिमला जशे धरणे जाल्ले तशें समज जर धरणे आंदोलन जाल्यार पंचायत तेंच्या बरोबर आसतली. ग्रामसभेक हांवें सांगलां की दादा जो आसा तो एन्टायर बंद बांदोड्याची राखण करता. हो इनविजिबल आसा, तो केन्ना खंयच्यान वता हें कोणाक खबर ना. फाल्यां सकाळीं सरकार तर विचारलो की बाबरे तुमी वाट खंयची ही आमकांय खबर ना, पूण दादा आसा हेचो प्रूफ आसा. जर आमच्या गांवणेकारां कडेन उलयत खुबशे जाण सांगतले. ग्रामसभेत जो मेजर विशय आशिल्लो तो म्हणल्यार IIT आमकां आमच्या बांदोड्यान नाका आनी समेस्त ग्रामसभेक जे लोक येयल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शिला. आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. नमस्कार. आयज आमी आसात ते बांदोड्या पंचायतीन आनी बांदोड्या पंचायतीन आयज खासा ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभेक मेन प्रश्न आशिल्लो ती म्हणल्यार IIT प्रोजेक्ट. लोकांनी एक ठराव पास करून घेतलेलो आसा की आमकां जे आसा थंय कटमगई वाठारान ही IIT नाका. चिमला ग्रामसभेत लोकांनी आमदार रुदल फर्नांडिसाचेर बहिष्कार घालपाचो ठराव घेतला. आमदार चिंबलकारांक ग्रांटेड घेता अशें लोक उलोवंक लागल्यात. चिंबलकारांक ग्रांटेड देता म्हणून आयज चिंबलकारांनी एक ठाम एक मतान एक ठराव घेतला की चिंबलकार रुदल फर्नांडिसाक बॉयकॉट करतले, तेजे डेव्हलपमेंट वर्ड बॉयकॉट करतले. आनी चिमला पंचायतीकूय सांगला तुमी ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन आसा काम आहा ते बॉयकॉट करूं. आनी बाकीचे मुद्दे आसले तेगेर बजेटाचेर मुद्दो आहा. 5 कोटीचो बजेट तितूंतले हार्डली 1 कोटी स्पेंड जाता. सो अशें आमी तेका धारेर धरलेले आसा आनी ग्रामसभा बरी जाली आनी खुबशे डिस्कस जाले इश्यू आनी आमी आतां फुडली नदर आसा. मात एक तुमच्या मार्फत सांगता जी लढाई आहा तयार लेखाची पंचायतीन चालूच आहा आमची. सायड बाय सायड आमी अनावन्स केली, कलेक्टराक 7 दीस दिल्ले, ते 7 दीस सोंपला. तेगेर आमची ऑलरेडी काल पयर मिटींग जालेली आसा. सो आमचो फुडलो प्रोग्राम तुका रोखडोच कळटलो. कामुर्ली ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पा सयत हेरूय मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. मेगा प्रकल्प नाका म्हूण लोक ठाम. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लावन कंस्ट्रक्शन एक फायल एक वॉर्ड नंबर 5, 4 मल्टी ड्वेलिंग येता ते आमी रिजेक्ट केले. मिटींग ग्रामसभाय केले आनी आमची मिटींग पंचायत मिटिंगाक तेन्ना ते रिजेक्ट केले. कित्याक तेका रोड ना, सेटबॅक ना. 6 मीटर रोड दाखयले, रोड इज ओन्ली 4 मीटर प्लस ते FAR वाडोवन घेतला. प्लस B2 आमचे B2 विलेज ते ग्राउंड प्लस 4 लायसन्स मागता. सो वी हॅव रिजेक्टेड इट. इश्यू म्हणटे तुगेले गोरवांचेर, मागीर गार्बेज आनी टॅक्स कलेक्शन आनी दुसरें म्हणटे इलिगल कंस्ट्रक्शन आसलो आमगे एक. आतां उणें म्हाका सुद्दां 1.5 वर्स जालें हें फकत कोर्टान चलता. आज ना हाल्या पूण कितें पंचायताक एक प्रॉब्लेम म्हण तो एडवोकेट बरो मेळनाय. मैड्या ग्रामसभेत शारीकरणाच्या मुद्द्यावेल्यान बरोच बोवाळ जालो. रेजोल्युशनां घेतली ती गव्हर्मेंटाचे प्रपोजल आसले की अर्बन फ्रेम सर्वे करपाक एक म्हणून सांगून येयल्लो आनी तो म्हणपाक लागलो की आमकां अर्बन फ्रेम सर्वे करपाक जाय. पूण फाटल्या फावट कितें जालें की अर्बनायजेशन ऑफ विलेज आमची मैड्याची घेवपा आसली, ताका लागून आमी ते रिजेक्ट केले ग्रामसभा घेवन. सो आतां परतुनी जर ताकाच लागून जर सर्वे आसा जाल्यार ताका रिजेक्ट करपाचें अशें रेजोल्युशन आमी घेतलां. तरी सुद्दां आमी तेंचे डिटेल मागलेले आहा की नॅशनल सर्वे. सो आमी मागल्या डिटेल की तेजे टर्म्स कंडिशन कित्याक लागून मागला हें सगळें आमी इंस्ट्रक्शन मागतले आनी ते बेजाचेर ताका आमी करपाक दिवपाचें की ना तें ठरयतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.